आनी दूख धरून सोकलीं बरोबर मुडया सोर पोतबिदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासत बागेवन सुद्दां सांखबार मारे सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पोतबिदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोम्या काकृतो सोम्या काकृतो क्रिसा काकृतो क्रिसा काकृतो सोम्या काकृतो सोम्या काकृतो. प्रार्थुया तो सगळे उगेसरान तुमचे कासकीन ते सांग ते आमकां दवरात. सर्वेस्परा आमची काळजां मनां बऱ्या कोन्यांनी सदांच रुपीत कर अशें जें कितें चड बरें आसा तें तांबन आसतना सोदून पास्काच्या गुटांत सदांच वांटो घेवंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकवटान जे आतां राजबोध चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. दोर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. अंत्योखेक थोडो वेळ रावतोच गालसिया आनी फ्रिजिया प्रांतांनी भोंवून पावलू सगल्या शिसांक गोठाय दितालो. जोल्मान आलेक्झांद्रेचो आपोलो नांवाचो एक जुडेव एफेस शारांत आयलो. तो उलोवंक सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकांत घडलोलो. सोम्याचे वाटेची ताका बरी शिकोवन दिल्ली आनी तो ओतम्याचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिकयतालो. पूण तो फकत जुवांचें स्नान अळकोतालो. देवस्थानांत तो व्हडा धिरान उलयतालो तें प्रिसिलान आनी आकुलान आयकलें तेन्ना तांणी ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका बारीक समजोनी दिली. आकायेक वचूंक आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना बाबा भयण्यांनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हणून शिशांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन बावार्थ्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे मजार तो जुडेवांक कडेन बोलान वाद विवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्कुटावन जेजू अभिषेक म्हूण तो तांकां दाखयतालो. सोरेस्पराचें उतर. देवाचे वडपकार. आयकल्या सोरेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. सोगली म्हणुया. आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. सोमेस पोरजानो थाळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव वर्त्या सोरेस्पराचें मनशांनी बें दवरचें. सोगले पृथ्वीचो वर्तो राजा तो. जबाब. आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. आखे पृथ्वीचो राजा तो. सगले तुमचे निपुणायेन ताच्या मनाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिंवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब.
आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. आमी अब्रामाच्या देवाची पोरजा आनी आमचे बरोबर जमतात राष्ट्रांचे फुडारी. पृथ्वीचे सरदार देवाचे आदी आसात. सगळ्या वयर तो राजवट चलयता. जबाब आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. उद्गार Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. जेजू म्हणटा, हांव बापासून उपजोलां आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. जुवा पोरमणे शिवोत्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागशे जाल्यार तो तुमकां दितलो. अजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवी कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें, आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगलें हांवें तुमकां वेपारीन सांगलां. पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वेपारींनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. त्या दिसाक तुमी म्हजे नांवी मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप कशा तुमचो मोग कोत्ता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपसला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपसला आनीक संवसारांत आयलो. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. सोम्याचें शुभवर्तमान. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयण भावनो, आयचें पयलें वाचप धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें. आपोलो नांवाचो एक जुदेव देवाच्या उतराची तो परगटणी कोत्तालो. पवित्र पुस्तकाची ताका वळख आसली, पूण ही वळख आनी जी शिकवण तो दितालो फक्त जुवांवाचे स्नानाची ताका वळख आसली. जेजूचे वाटे विशीं वा जेजू विशीं ताका नासली. सो देखून जेन्ना तो प्रवचन कोत्तालो, वळख दितालो, तेन्ना दुसरे दीस आसात ताका कुशीन हाडटात आनीक जेजूचे वाटेची वळख दितात. आनी जेन्ना ताका ती वळख दितात तेन्ना तो आयकून घेता आनीक ही शिकवण, ही वळख तो घेता, भावार्थान वाडटा आनीक बोळान मागीर परगट्टा. म्हजे भयण मानू, आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ आमी दर दिसाक भावार्थान वाडोवंक गरजेची. ही भावार्थाची कोरी वळख, शिकवण आमी घेवंक गरजेची. आनी जितली आमी वळख घेतले, शिकवण घेतले, तितली आमच्या भावार्थान आमी गोट जातले आनी आमच्यो कोरण्यो भावार्थाच्यो जातल्यो आनी बोळान हो भावार्थ आमी परगटूंक पावतले. आनी इतलेंच न्हू, जेन्ना दुसरी थोडीशी वळख घेवन जायत्यो वस्तू घडटात, जायत्यो वस्तू सांगतात, तांकांय आमी ही शिकवण, ही कोरी वळख दिवंक पावतले. आमचोय भावार्थ हालचो ना, पूण आमी दुसऱ्यांचो भावार्थ आमी गोट करूंक पावतले आनी भावार्थान ही शिकवण आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. सो देखून म्हज भयण मानू, दर दिसाक भावार्थान वाडूंक आनी पवित्र सभेची कोरी शिकवण घेवंक आमी वावरूंक गरजेचें. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान. आनी जेजूच्या नांवान मागप म्हणल्यार कितें? जेजूचे खोशे प्रमाणे. म्हजी खोशी न्हय, म्हाका जाय तें न्हय, म्हजें आवडें न्हय, म्हाका जाय तशें न्हय, पूण बापाक जाय तशें, देवाक जाय तशें.
आनी जेन्ना हांव देवाक जाय तशें देवाचे कशे पोरमोणे मागता तेन्ना दुबाविणे मोज भयण मानू जे गरज तितलें देव आमकां फाव करता. सो देखून जेन्ना आमी मागता तेन्ना आमची मागणी कसली जाता ती 2 दिसाक आमी नियाळूंक गरजेचें. हांव म्हजी कशी करूंक मागता वो म्हाका जाय ती एके फावटी आमकां गरज आसना, इट्स नो नीड, बट कितें आमचें तें आवडे तें आमकां जाय. पूण म्हज भयण मानू गरजेचें कितें तें आमी पळोवंक आनी मागता तेन्ना देवा तुजे कशे पोरमोणे तें आमकां फाव कर वो तुजी कशी आमच्या जिवितांत जावंक हे भाशेन आमचें मागणें गरजेचें. आनी निमाणे सुवातेर म्हज भयण मानू जेजू आपल्या शिष्यांक कितें म्हणटा, हांव हो संवसार सोडून हांव बापाशी वता. संवसार सोडून हांव बापाशी वता. आमी मोज भयण मानू एका दिसाक सगळीं बापाशी वचपाचीं. आतां केन्ना वचपाचीं, कशें वचपाचें, केन्ना वेतलीं आमकां कोणाकूच खबर ना. जायत्यो वस्तू घडटात, अकस्मात मरण येता आनी एक वेगवेगळे तरेनी आमचेर हें मरण येता. तो देखून मोज भयण मानू भावार्थान घट रावप आनी किरीत भाशेन मागता तेन्ना सर्गीचें राज सासणीक जिवीत आमकां मागोवंक गरजेचें. आमच्या पातकांचें बक्षणें मागोवंक गरजेचें न्हय संवसारी वस्तूचें संवसारी मन. आनी अशे भाशेन तरी आमचें जिवीत भावार्थान वाडूंक आनी ओत्मीक वाटेन आमी आमची जिविताची पावलां मारी बरी कोरण्यो करूंक आमी वावलीं जाल्यार दुबाविणे सर्गीच्या राजाचे वाटेक आमी चलतले. तर म्हज भयण मानू देवा सोडून आमी आयल्या आनी एका दिसा परत आमी ताचे सोदचें वेतले. सो ताची खरी वळख शिकवण आमी ह्या संवसारांत आसतना घेवया, भावार्थान जिवया आनी आमचे जण एकल्याची पावलां हे भावार्थान मालून सर्गीचे वाटेची वाट चलोवंक आमी वावरुया. बेठवणेक आमी गायन गावया C20 कालवाराचो योद पान 30 आनी 4 C20 पेज 36. कालवाराचो योद बरो बाबा वेदीचे बरो आतां जाता तुजोच मोगाड म्हज्या बाबा बनून म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार द्या बाप्पाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. आमी भेटयता तें आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमीच तुका सदांच बोपलोलें दान जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची कास जावं भारत. आमी ती सर्वेस्वराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक तीन वासूया. होय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सोर काळी आमी तुका वाकाडूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची उड अदीक व्हरत्या धोपाच्यान आमी कीर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमचे पास्काची बळी. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सोपून एक पावलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नदार सगलो लोक सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार. तुजें सर्गीच्यो सर पदवी आनी देवदूतांचो दरबार तुज्या वाकाणणेचें गीत सांगातान थांबून आसतना गायतात. सर्वेस्वर देव
सर्वेस्परा करस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर देखून दो परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरणचो सूख आपकोशेन तो परत दिसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात हे म्हजे गोड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बॉक्सान मिरच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलो हे म्हज्या उगड्यासाक करात बाबाट्टाचो गूट सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तूं परत येसू तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाचे आनी पुनर्जीवनपणाचे उकडे आसात आमी तुका जिविताचो उंडाण सर्वांची कास पेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी काल मागता सर्वेस्परा आख्खे प्री तुमीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिवा आमच्या भाग्यून बापा आनी फिलिपनेरी आमच्या कोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कोळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर कॉन्स्टान्सियो तुज्या सेवकाचो उगड्यास कर ह्या संवसारांतलो तुजे सोशी तुवें ताका आपोवन वेलोय तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेलीस जालो तसो ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेलीस जावं तशें पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशें उतरून गेलें तें सगलें आमच्या बाबा भयणीचो उगड्यास कर अशें काकृतीन वतलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकृत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्योन तांकवार मारे देवाची माय संगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन धर्मदूता भाग्योन जुजेबास सान मिगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुत्या पुरबी ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्मेचे एकवटान तेवा सोर पोतबितार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक आमेन देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी सोरवंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज येवूं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताळणे पळदू नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड तुवें कुऱ्या जिवितांत सबसके आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सोरवंडाराचे क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरशें नोतरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राज ओडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्या जेस क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस शुभेच्या बाबाट्टाचेर तिश्कार आनी कशें परमळ तिका शांती दिवन तूं सगळ्याक वटान सांबाळ तूं जे येताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोब्या एकामेका मोगान जेची शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी
पळयात ही देवाची शेळी संवसाचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना पण कुतोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली मेळटली. जेजुका आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया D17 जेजू म्हज्या देवा पान 5 D17 पेज 56. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका यो म्हज्या जेजू सगळेच म्हजें काडी सायबा दिता तुका यो म्हज्या जेजू सगळेच म्हजें काडी सायबा दिता तुका जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका यो म्हज्या आत्म्या आदी सायबा razor tuiso soda tuko yo mocha otmia ahari saiba razor tuiso soda tuko जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका
प्रार्थूया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. आमी भेटयता तें आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमीच तुका सदां वपलोलें दान जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या बहिणीबानो, आयज आनीक फाल्यां भायर तुमी पळयता माटो घातलेलो आसा. थंयसर स्टॉल घालतली आमच्यो वस्तुऱ्यो, आमच्यो बायल्यो आनी खावपाच्यो वस्तू आनी तशेंच दुसऱ्यो वस्तू थंयसर विक्रेक मेळटल्यो. सो मागतलो तुमी तांकां आदार दिवचो. आयज सांजेर मीस जाले उपरांत आनी फाल्यां सगळे मिसाक ती थंयसर भायर आसतल्यो. तर वेगवेगळे तरेच्यो वस्तू थंयसर खावपाच्यो आनी आसतल्यो. वाज आनी हाती फुलां केल्ल्यो आनी दुसऱ्यो तुमी पळोवच्यो आनी तांकां आदार दिवचो म्हूण मागता. सर्विसपूर तुमची सव्या आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात सोमयाचें शुभ वर्तमान परगटात. देवाचे वडुपकार. मागणे सामिगेल महाबोडव्या लढायच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका दोमकी दिवं म्हूण आमी कालतीपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या तलवाराच्या कुराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या कोट्या आत्म्याक हेमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक अख्ख्या संवसाराक चलपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. E2 आर्गां तुका सोम्या पान 17 आनी 6. E2 पेज 76. आर्गां तुका सोम्या आर्गां